असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती शांती शांती. ज्योतिषी दर्पण पळयताशे आमगेले सक्कड यूथ ऑफ JSV वीक्षकांक म्हगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आयचे ज्योतिषी दर्पणांतू आमगेलोटू मुख्य अतिथी तशीच ज्योतिषी जावन मंजेश्वर गांवचे छत्रपती शिवाजी प्रभमासाचे हांकां कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करतास. तशीच तुमकां तो गो डिस्प्लेन तो एक नंबर आत येता त्या नंबराक कॉल करून तुमगेले कसले प्रश्न आसा म्हणल्यार ज्योतिषा संबंध तुमगेले कसले प्रश्न आसा म्हणल्यार तुम्ही कॉल करून प्रश्न निमगू येता. तशीच आमगेल्या छत्रपती प्रभमा लागीं तुम्ही उलो येता. अनेक तुमकां रिक्वेस्ट करता कसो म्हळ्यार प्रश्न तुमगेलो जल तितले संक्षिप्त जावन आसचो आनी एक प्रश्न निमगेच्याक एक सीमित दवरायचे. इता म्हळ्यार प्रति एकल्यांक कॉलाचे अवकाश मेळका तांणी जाल्यार उलोवका लाईव्ह आंतू म्हळ्यार खातीर जावन तुमकां एक निर्दिष्ट समय अवकाश मात दिताची ते समय अवकाश तुमी युटिलायज करता म्हणून तुमगेल्या कार्यक्रमाच्या प्रारंभातूची हांव तुमगे लागीं निमून घेता. तशीच फोन कॉल करूंक तुमी प्रारंभ करीत तुमकां नंबर तो दिसता आसा त्या नंबराक तुमी कॉल करून उलो येता. ब्रह्म आतां ज्योतिष्य म्हणली कुडले मस्त पुरे आमी ज्योतिष दर्पणांतू डिस्कस केला अजिबाशी पुढे मस्त प्रोग्राम तुम्ही यूथ ऑफ JSBचे ज्योतिष दर्पण घाली म्हणल्यार प्लेलिस्टान पुरे प्रोग्राम आसा. आता एक सिंपल आयचे विशय सांगता म्हणल्यार आता परिहार म्हणचे परिहार म्हणटाना आता हे एक न्यूसान जोर जाता आसा. आता तुमी इलेक्शन जाल्ले गॅरंटी हे त्या म्हणटाना BPL कार्डाचे APL कार्डाचे तशी ओड्डा तांचे ते तसले एक कॅटेगरी आमी ज्योतिषा काडली म्हणल्यार पापाच म्हणले मध्यम वर्ग म्हणले श्रीमंत म्हणले. आता खंयचे एक ज्योतिष्यान तूं एक परिहार म्हूण येताना आता आमी पापाचे एक कॅटेगरी घेतले म्हणल्यार संक्षिप्त जावन करता आसले मस्त परिहार आसा की आता केलो परिहार कशें म्हळ्यार तांकां मनांत एक बेसून आसता ते दुड्ड आशिल्ल्यांक मात्र तितली खर्चूचाक आमकां जायना तसो पुरे मनस्थिती आसा म्हणजे दुड्ड नातिल्यांक हांव सांगचें दुड्ड आशिल्ल्यांक न्ही तसल्यांक सनामटा परिहार ही म्हणून मस्त आसा की. गुरुभ्यो नमः. मंजेश्वर मदनंदेश्वर देवस्थानाक कोड्यारचे वेंकटरमण देवाक प्रार्थना करून सांगचे कसं म्हळ्यार परिहार निजावन कशी म्हळ्यार शास्त्र सांगताना सांगला मनशाक तांगेल अनुकूलाक न्हय अनानुकूल कशी अशी आनी निजावन तांणी परिहार करून घेवच्यांत खंय शास्त्रांत तोची परिहार करका योची परिहार करका म्हणना. हांव सांगचे विधान कसं म्हळ्यार आमची चड जनांक केलो परिहार सांगल्यार सन परिहार सांगल्यार ते आमकां फुरसत ना हो म्हणटात. उदाहरण आहे शनी ग्रहाचाराक 7.5 शनीक अष्टमा शनीक पंचमा शनीक एक परिहार सांगला कसं म्हळ्यार एक मुष्टी तीड एक गोड्डा गुडको मात ताका 3 पटी उवाळसून 7 शेनवार उदकांत घालून गायक दवरचे अशें आमी कोणाकय सांगल्यार जन कसं सांगता तसं गायी मेळना म्हणटात गाय आमी करूं जातोय ना. मागीर अनेक परिहार आसा. शिवाल देवस्थान वचून एक रुद्राभिषेक बांदचो 7 शेनवार 2.5 वर्स बंद का म्हणना 7.5 शनी 7.5 वर्स जाल्यार 7.5 वर्सय करका म्हणना. प्रति 2.5 वर्सांतू 7 शेनवार कोरना जाल्यार ती शनी उपद्रव उणी जाता. आनी शिवाल देवस्थानाक तिळ्याल तेल्ला तो तोंड पळोवन मात ते ओवाळसून दिवची निमती शनी ग्रहाचार उणी जाता. नातल्यार शिवाक एक रुद्राभिषेक बांदचो वचून एक तागेले हाजेर तो सोमप्रदोष म्हळ्यार कितली जन विंगड प्रभेद जन सकड आसची सोमप्रदोष तशें सकड धरताचे आमी ते केल्यार शेनवारा वचूं का म्हणना शिवाल देवस्थानाक सोमप्रदोष म्हण आसा सोमार तागेलें आचरण केल्यार दोश उणी जाता. तशीच आतां केलो दोश आसा केलो परिहार आसा कशी म्हूण सांगल्यार बट माम सर्व दोश गायक एक केळ आनी गोड दिवचे निमती तुमगेले सर्व दोश इथे म्हळ्यार गाय म्हळ्यार गायच्या अंगात इतली देवत आसा म्हणून सांगून ताका कितली आराधन करता की तशीच गायक एक केळ्ळें एक गोड्डा गुडको एक पोण केळ्ळें मात त्या वळसून प्रार्थना करून घेवची गायत लागीं म्हगेले सर्व दोश कसो आसल्यार निवृत्ती करून दिवं का म्हणून केल्यार खंडीत गायक एक पटी दिवच्यांत जायना. एक वर्सा एक 3 पटी जेवा नातल्यार म्हयन्या एक पटी नातल्यार वर्सा एक पटी करता येयल्यार ताजी तितले व्हडले परिहार खंयचोय ना. मागीर अनेक परिहार आसा परिहारू म्हणून सांगताना
तुमकां कसले व्हडले ग्राचारांनी आसा प्रेतबाद आसा आतां ज्योतीश सांगता ज्योतीश गेलो तुका प्रेतबाद आसा ती बाद आसा ही बाद आसा तुम्ही उदाहरणे मंजेश्वर देवस्थानाचे तीर्थस्थान आसा तांची तीर्थ घेवन मात्यार नांव न्हेवचें नातल्या कद्री देवस्थानान तूं तीर्थकोळ आसा थंय एक पटी न्हांवचें शेनवार शेनवार एक केद्दांय वचून न्हांवका म्हणना म्हयन्या एक पटी एक न्हांव न्हू कलशस्थान म्हणटाचे सुमार दुर्गा देवस्थानान तो कलशस्थान आसा तें केल्लें जाल्यार तुमगेले सर्व दोश निवृत्ती जाता आनी बरी कांय नातिलें हांकां देवाक वचून माफी मागून देवाला मागून घेवचें देवा हें तूं सम करता इतें म्हणल्यार देव सकळ कारण जावन आसता देवाले माफी निमगेल्यार खंयच्यो दोशूय तुमकां ना जाल्यार आमकां देवस्थाना वचचा फुरसत ना इतें ना आमी जळकी केला आमकां देवस्थाना वचचा जायना आमी बिजी सकाळ उठयतना 1 घंटा आमकां उठयच जायना वचचा जायना हें बिजी आमकां सांजे ना ते गुण येतना राती 12 जाता जायना वचचा नाका आनी काही पर्याय आसा कितले जण करता हें पर्याय हांव कितलींय जणांक सांगलें आतां केतू दश म्हूण आसा केतू दश म्हणजे वायट दश इतें म्हळ्यार केतू म्हळ्यार हेतू म्हूण सांगला ते केतू म्हळ्यार हेतूक एक सान पर्याय आसा कोण करताची हांव 1000 जणांक सांगिल्लें आसा कोणेय केल्लें ना कुळीत आसना एक मुष्टी कुळीत आनी एक गोड्डा कुडको मात्या ओवाळसून प्रती मंगळार उदका घालचें 7 वर्स केतू दश तुमकां कसले बाद दिता बाद दिना केतू म्हळ्यार गणपत देव म्हयन्या एक पटी गणपत देवालय संकश्टी चतुर्थी धरची नातल्यार चवथी ते दिस देवस्थाना वचून एक दिब्रांकूर दिवन येवचें प्रती म्हयने दिब्रांकूर दिल्यार जाता डेली केतू दशे दिल्यार जाता तुमकां कसलेंय जायना केतू म्हळ्यार कुर्टा सकला नातल्यार वयरी ब्रिथींग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लेम आनी केतू निमत येता चडती दोळ्याक दृश्टी कॅटरेक्ट म्हणटाचे दोळ्याक दृश्टी बाद जावची केतू निमती ते वेळार हे गणपत देवालय सेव केल्यार इथे दोश निवृत्ती जायना जाता आमी अशे जनांक सांगल्यार हांव प्रिंट केलेले बूक आसा कोणा दिल्यार कोणाय आज तांय केलेले नाची सत्य सांगता हे म्हगेलो अनुभव तशीच सुमार पर्याय उदाहरण आतां तुमकां एक घरा भितर चित्रदोश दिकेत प्रश्न दवरतना ज्योतीश सांगता तुका माट केला नातल्यार ताणेशी केला हाणेशी केला निजावन ताका पर्याय सांगता सुरवे तुमगेल ग्राम देवाला वचून मागून घेवचें तुमगेल कुलदेव आसा तुमगेल कुलदेवाक सोण तुम्ही आनी कसले वचून दैवालागी दुसरी कसलागी वचून निमगून थंय दाखोवन प्रसाद हाडून घरले दवरले तुमगेल देव धांवन तुगे घरा दाखोवन एक सेकंड थिंग आमगेल गुरुवर्याल आशीर्वाद घेवचो वर्सा एक पटीपणी तांगेल पाद पुजा केवरून ते घेवचे आमगेल सर्व दोश कसो प्रेतबाद आसा कसो बाद आसा आंगा भितर बाद आमगेल चेडून लढाई करताची कोपिश्ट उल्लयनाची उल्लयल्या आंगार पडू येताची म्हणटाची गुरुपूजन करायची गुरुसेवन करायचे इथे करूनच आमगेला पुरसत हे म्हगेलो अनुभव सांगचे तुमकां तेंची आतां तुमी सान हॉटला वचून काप पिताच 40 रुपये भितर जाता ओशन परला जो अनेक कडेन वचून काप पिता ताजमहल आपल्याला 40 जाता ओशन परला 150 रुपये जाता जनाक तें जाव कशें जनांक हे नाका उदाहरण आनी काय आसा कितलीय पर्याय हांव सांगिल्लें आसा तुमी तुमगेल कुलदेवा लागीं वर्साक एक पटी वचून येता ना आमी गाय सांगल्यार गाय ना म्हणाची त्या गांवांत गोशाली नांव आहे आतां मंजेश्वर देवस्थानांत एक तांणी केला गायक गोपूजन म्हणून दनपार पूजन वेळार बेस्ट आमी कितलीय जनांक गोशालेक गोपूज कर म्हणून खंयय पेटयतात प्रत्येक पर्यांत गोपूजन येता पर्याय येवचे म्हणून उदाहरण आनी खंय तुमकां बाद आसा म्हणल्याक तरी बाद तुमगेले निवृत्ती ब्रह्मलिंगेश्वर देवस्थान म्हणून हांगा आसा थंय वचून एक थंय भिंगार दवरून एक पूजन आसा ती कोरण्याची थंय वचून कोल्लुरा वचून एक दिवू जावन लावण्याची तुमगेल परिहार जाता कोणय हें सकड करनाचें नाका बायल मनशांनी घरल्यागी डेली अष्टोत्तर वाजोवचें मंगळाराक मंगळ अष्टोत्तर बुधवार अष्टोत्तर गुरुवार अष्टोत्तर राहू केतुल अष्टोत्तर आसा सगळे शास्त्र राहू केतुल अष्टोत्तरान तूं सांगला आमगेल ज्योतिष शास्त्राचे विधी विधान राहू केतू अष्टोत्तरां भितर आसा जनाक आज तांय गोत ना त्यामुळे वादल्यार न्हू गोत वचचें करेक्ट आनीक हांव पळयता आसतना तूं फेसबुकान जे येता युट्यूबान जे येता तुम्ही कमेंट एक ऑप्शन आसा जाल्यार तुम्ही प्रोग्राम जातरी तुमगेले कसले आनीसी कसला घेव येता आनी कसले क्वेश्चन आसा म्हण जाल्यार तुम्ही कमेंट सेक्शनान निमूच बदला आतां म्हणल्यार सीधा प्रसारार हांव सांगचें लायव्हान तूं तुमी कॉल करूंक एक ऑप्शन दिला
ते कॉल करूनची दही करून तुम्ही निमगू का म्हणून हांव निम वापस तुमगे लागीं विनंती करता इता म्हळ्यार तुम्ही कमेंट्स घालारी एट अ टायम आमकां मोबायलान तूं पळोवन कमेंट्स वाजूच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता लाईव्ह अंतू ताजे खातीर तुमकां एक फोनाची एक व्यवस्था केलेला आहे तो तुमकां एक नंबर दिसता खंडीत कसले येता तूं एक व्यू का म्हणना आमी लाईव्हार येताची कोणें कसले करता कसले तुम्ही कसले हें लेखू का म्हणना दाक्षिण ना आमी तुमगेलेच म्हूण लेखून फ्री जावन तुम्ही मेगेला जाल्यार ब्रह्मामला जाल्यार उल्लो येता आरामार उल्लो येता खंडित कॉल करायची तुम्ही कॉल करची कोरका म्हणूची तुमकां एक नंबराचे एक ऑप्शन आमी दवरलेले आनी एक ब्रह्मा इतली पळय तुम्ही सिंपल विशय सांगले तमगेलान तूं केन्नाय सांगता कसं म्हणल्यार आमी एक योग्यता अनुसार कोरका म्हणून सांगून तशें म्हणून प्रत्येक व्यवस्था आसूनय तांणी आमकां एक सना तुमी आतां पर्याय सांग म्हळ्यार ते सांगताचे आमी कितलीं जाणां आतां संतान जायनी म्हणून सांगताचे नाही आता मस्जनाला एक मनांत येता आमी एक शांती होम करची गे अनेक होम करची गे बल्ला ह्याच कोरयत आशिल्ल्या म्हणून तशें म्हणटना केलो जाणां करूंक शास्त्रांत कशें सांगला आशिल्ल्यांका आशिल्ले बरी पर्याय नातिल्ल्यांका कांय नातिल्ले पर्याय बरी देवाक नारळ केळीं दिल्यार पावता वय तांगेल योग्यता अनुसार योग्यता अनुसार म्हणून ताणें शास्त्रांत तुम्ही आता ओशन परला वचून 40 रुपये कापी जावं म्हणल्यार जायना ताणें थंय कापिल्यार थंय वता तुम्ही त्या योग्य तुमकां समजल्यार तसले तुम्ही दूध दिवन घेवका जाता घेवका मागीर एक कसं म्हळ्यार कसले करतना नंबीक मुख्य नंबिके इंबू म्हणून नंबीक ना जाल्यार तो कसले करो 7 तळ्यां पोवा 7 समुद्र पोवा तो कसले पावना मेन विश्वास जावं कितली मस्त आसा आतां कित केला जनाक बट एक कॉलर आसा प्रॉब्लम तांगेला उल्लो न्हू मागीर तुमी लायता मंड्या तुलाना साईराम पै म्हण कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाची हय मातसो तो म्हणटा तुमी अभ्यास कार्यक्रम प्रारंभ केला मातसो संतोष जालो धन्यवाद धन्यवाद हय निरंतर आमी कोरता एका म्हणणे तुमगे लाईव्ह प्रोग्राम डेली मेसेज आनी केला समोर वेगळे विषय आमचो जनांक माहिती मेळटा आनी आमगेले समाजाचो संस्कारा पद्दतीन माहिती दिवपाक मागीर प्रार्थना खंडीत आमी कशें म्हळ्यार प्रत्येक प्रोग्रामांत आसता साईराम एक कसं म्हणतात की एक्सपेरिमेंट अशें करचें आतां पळया तुमी ज्योतिश दर्पण सुर्यतुलान पळयला म्हणून जाल्यार एक 2-3 फर्स्ट एपिसोड्सान तूं खाली प्रोग्रामांत फोन कॉल काना काल जी नॉलेज दिवची मात प्रोग्राम केल्ले मागीर ज्योतिष वास्तू शिकोवचे प्रोग्राम केले हें पुरे कशें म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट करताशे प्रोग्रामांत प्रत्येक प्रोग्रामांत एक चेंजेस मेळका म्हण तुमगेले अनिसिका जाल्यार केन्नाय इम्पॉर्टंटाची खंडीत आमी करच्याक प्रयत्न करता इम्प्लिमेंट करूं थँक्यू कॉल केलेलो धन्यवाद तुमकां थँक्यू मॅडम येस तशी म्हळ्यार मस्त जाणाले अनिसीक आसता खंयचे एक टॉपीक विंगड टॉपीक कवर करप तशें आमी करता आसता ह्या कॉल आतां तुमी येतना आमी फोन कॉल मस्त जाण ट्राय करताची तांकां एक अवकाश दिवका फोनात ताजे खातीर तशी हय तशी आनी कसं ब्रह्म आतां एक आमगेले चेडूं बयताची भयीशी आसता तांकां हनुमान चालीस वाजोवचे कोणेय वाजनाची आता विष्णू सहस्रनाम पुढे टाइम वता नातले प्रोनाउन्सिएशनान तो सांगता तप्पू जाता म्हणून बट सनसन अष्टोत्तरनी आसा सनाची कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आसा ते सांगू येता बीजाक्षरी मंत्र सांगू येता आणि हांव सांगचें कसं म्हळ्यार आमकां पर्याय जावंक जाल्यार आमकां एक मनांत एक देवान आमकां रखून येवका देवाल्या वचून पांय पडका देवाक जावन एक मनांत एक दुबय येतुलान एक कॉलर सांगिलो तो नमस्कार हॅलो नमस्कार गोपी भट नमस्कार मॅम सांगायची उलयाची हाजी तेजी फर्स्ट आता ट्राय करतना फर्स्ट कॉल मेळ्ळी म्हाका येस सांगायचे रविदास कामा विषय निमगे आशिल्लो ओके तुमगेले नक्षत्र आनी राशी सांगता वा चित्रा नक्षत्र तुला राशी ओके तांगेले कामा विषय तुला राशी ओके रविदास न्हू तुमगेलें नांव वय चित्रा नक्षत्र तुला राशी वय कळ्ळें नांव रविदास न्हू वय रविदास भंडारी ओके हाजी पुढे पळयता आशिल्ले की तुमी ज्योतिष दर्पणा पडले पुढे पळय वय 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 ओके ओके आन्सर दिताची प्रॉब्लम कामा विशयी कामा विशय म्हळ्यार तुमकां सणाची कामा भितर एक सणा तुमगेलो कसं एलिगेशन आसा कळवा तुमगे धर्माधिपती षष्ठार बसला तुम्ही कसं करता म्हळ्यार तुमगेल कुलदेवाक एक मागणी करून घेयाची कळवा ओके आणि तुमकां गुरुबल आसत लायक गुरुबल पयरी मार्चान एप्रिल 24 तारखे दाखून लायक गुरुबल आयला
आत्ता प्रयत्न वय, वय. करायचे विंगड कंपनी प्रयत्न करायचे जावन येतं एक 21 दीस भितर जावन येतं इथे म्हळ्यार ಕೂಜು वय. षष्ठार्धकून सप्तमा वताना आईल कुंभ राशी निवृत्ती राशी देखून तुमकां लायक काम मेळटलें जाल्यार तुमकां सानाचे कोप नेवची जडच न्हू वय 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 आता रविदास तेच माम रविदास माम हा. आता कामाविषयी प्रश्न म्हळ्यार तुमगे प्रश्न कसा कामाचे म्हळ्यार कसा प्रॉब्लेम कामाचे हांव हे कडेन काम करूनासता आनी बायल दुबयन काम करूनासता म्हाका ट्रान्सफर मेळटाना ट्रान्सफराचे 1.5 वर्स चुकून तुम्ही काय अशे हांव मला जाग्यान आसता त्या विंगड स्टेटांत अशे ते नाही, आता नाही, तुमकां आतां 15 दीस 21 दीस भितर तुम्ही कुलदेवाक प्रार्थना करून घेयाची मागीर तुम्ही खंयची गांवची पळय ते गांवची ग्रामदेवा प्रार्थना करून खंडीत जावन येता कळटा हा जय 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 जयत माम धन्यवाद कॉल केला का थँक्यू जय 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 थँक्यू येस तशी तांगेले कामा विषय मस्त तांणी ट्राय करता असं म्हणून आता विदेशाक गेल्ली घडले मस्त आमकां तसलो प्रॉब्लेम पडोवचो मेळटा प्रॉब्लेम ना बम्मूण एक कडेन बायल एक कडेन ते आनी दूर दूर तांकां म्हळ्यार जाल्यार आसता कशें करता तांगेल ग्रहगत आसता वय. ती तांकां एक पट्टी आतां राशी पळय रशियन येईल ताका आत्तां समजाव का अज्जे पयशे पुढे ताका एक 1.5 वर्स देखून कर टेन्शन असं कडेन आशिल्लें अनेक मुंबईतून स्वाती म्हणून कॉलर आसा नमस्कार ಹಲೋ नमस्कार ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರು नमस्कार ನಿಗೆಲ್ಲ ಬಮ್ನಾಲ್ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆशिल्ले तागेले नक्षत्र राशी सांगला न्ही मला जॉबा खातीर तागेलें नांव नक्षत्र आनी राशी नाव रामकृष्ण म्हणून ओके नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशी ओके तांगेले जॉबा विशय प्रश्न जॉब चेंज करचे विशय की वय 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 चेंज करते आतां आशिल्ले चेंज करच्याक तांगेले मन आशिल्ले जॉब मेळ्ळो तो म्हूण प्रश्न तुमगेलो वय 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 ओके. वय लायक राशी आयल्या धनुर राशी धनुर लग्नाक पंचमार गुरू जाल्यार तांगेले पुनरसू नक्षत्राक आतां गुरुबल आसा मिथुन राशीक गुरुबल आसा तांणी काम प्रयत्न करतात जाल्यार तांकां एक मन अंतून हांवें हें ना सिरियसनेस म्हळ्यार कळवा म्हाका एक इंट्रस्टार काम करका नातल्यार ते जावका नातल्यार गड भितर तांगेलें मन चेंज जाता ताका कसं कारण म्हळ्यार तांणी कुलदेवाक सांगून घेतली कसं की अंग म्हण बाकी आसा कळवा Okay. इथे म्हळ्यार लग्नार पळय चंद्र आयला चंद्र म्हळ्यार कसं म्हळ्यार देवी ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯು ಲಗ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ತಂಗೆಲ್ ರಾಶಿಕ ತನ್ನಿ ಸಂಖ್ಯಾಕ एक देवीक मागणी करून घ्यायची मागणीशिली हें करून घेऊ का समजावन येता आतां प्रयत्न करायचे आतां गुरुबल आसा फुडली पटी गुरुबल आशिल्ले जाल्यार तांकां द्वंद्व मन म्हळ्यार कळ्ळें बा मन एक सिरियसनेस तितले ना चंचल हय चंचल आद्र ಆಗ್ಲಿ जाल्यार जावो बा नातल्या नक्का बा म्हणून मला फ्रस्ट्रेशन आयला ट्राय करून जॉब यस ते कसं कतरी म्हणून सांगल्यार तांगेल पुनरसू नक्षत्राक कसलेय पर्याय ना आनी जावन जाल्यार कुटुंबाची देवीक एक आराधन करून घेऊ का मागीर कुलदेवाक एक वचून कसगी सांगेल बाकी आसा ते पावयल्यार समजावन येता ओके विंगड कसं प्रॉब्लेम ना विंगड कसलेय ना ओके धन्यवाद तुमगेलो टू तांणी वय वय थँक्यू धन्यवाद थँक्यू जी थँक्यू अशी हसल सगळ्याक नावे गुरुपूजन बेस्ट तर मन स्थिर ना आमगेल स्वाम्याला वचून एक पादपूजा पक्कन आमगेल स्वामी मेळ्ळीची देवस्थानांत तुका पादपूजा सेवा आसता ताका सकट बांदून हें करून घेऊ का वर्स म्हयनो पूर्ती करका म्हूण सांगना एटलिस्ट एक वर्सा वचून तें करका नातल्यार सुमार विशय आसा कर्णाची जन आतां उदाहरण सांगता सुमार जन संध्यावंदन करूंक कळना आतां मंजेश्वरान युथ ऑफ JSBच्यान संध्यावंदनाचे कार्यक्रम केला कितलींय जन कर्णतल्यान शिकून करता असोच कळवा तशी हें सकट करका आनी आमगेले देवस्थानाक आमी वचचे न्ही जाल्यार मागीर कोणाल देवस्थानाक कोण वचचें कळवा पर्यार कशी म्हणून देवान तुमकां पर्यार तुमगेल मनांत आसता तुम्ही कसं तप्प केल्यार तुम्ही तप्प करताचे ते तुमकां कळना तप्प मुच्चोवच्याक अनेक तप्प करताचे ते देखून तुमकां देवाल अनुग्रह ना देवाल अनुग्रह जावका जाल्यार आमी देवाक शरण जावका डेपॉझिट जाता हय आमी गुरूक शरण जावका हें कोणीय करनाचे बुटा टिके दाखोवन घेताचे बुटा टिके न्हय केल्यार सांगताचे उदाहरण केलो जेन्ना उठायतानाची 1 घंटे जाताले
नातल्या देवस्थानावचे बिझी बिझी आम्ही बिझी बा वय. आम्ही जाले देवस्थान ಸ್ವಲ್ಪ time दिवका जाता. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ದಿವಕ जाता ಓಕೆ ಈಗ ಕೊಚ್ಚಿ ತುಲಾನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ नमस्कार उल्लेयाची मग उल्लेयाची नमस्कार उल्लेयाची प्रश्न निम्गे या तुमगे नमस्कार हांव कोच्चिन हांसून उदय कुमार प्रभू म्हणून सांगताय सांगा स्वामी आमगेले घरल्यांतले दुसऱ्या धुवेल काय न्ही उलयन शादा हा तिगे नांव संगीता म्हणून हा पुष्या नक्षत्र हा कर्काटक राशी आता तिगेन कसं समय कसो तिगे मुखार कशी दिक्कू येता सिकोणेचेरी वाड्डिगेचेरी आता कितला क्लास आता कंच शिकता सर ती होमिओ MD कोर्स करता सर होमिओपतींದು MD कोर्स करता तिगेल मुखारचे जॉब तशी फ्युचर विषय प्रश्न तुमगेलो वय आता ती कचलची दश बारेला आहे कसा दशे प्रकार तीन आता कोर्स जाता रे तिका विवाह कारणाक तुम्ही प्रयत्न कर का इथे म्हणला रे पुष्य नक्षत्रागत लायक दैवानुकूल अस आणि पुष्य नक्षत्राच्या अष्टमार शनी बसला जाला देखून 2023 पैरी ಜನವರಿ ನಂತರ तिका लायक एक वार्डिकेचे एक सोयरिकनी येवच्या पुरो मुखार सियाची लेट करचे ना येता जातकानी बारी लायक असं पुष्य नक्षत्र कधी जाऊन पुष्य नक्षत्र कसे म्हणणार बारी एक राजयोगकारक नक्षत्र तीन शिकिल्या बारी बरे पण जाऊन येतात येता तर मुखार कसं करचे स्वामी कर का तुम्ही कर का नाही नाही कसले कोर्स असो आपण कसले कर का म्हणून हंग कसले कसले अडेतडे कसले दिक्के नी त्या देखून कसले जाव का म्हणून तुमगेल गावन चले ग्रामदेवाक आणि आमगेले एक स्वाम्यांगेला आशीर्वाद काढून घ्यायचे सकट समजावतं पादपूजा करून घ्यायची येस धन्यवाद मग कॉल केला तुमका लायक राशी येयली लाशीर लग्नार शनी येयली गुरु तृतीय गुरु बलना आता अनेक जाल्यार आता ಕೆಲವು ಪಟಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತೋ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ್ ಕೋರ್ಕ ಅನೇಕ ಹೋಮ್ ಕೋರ್ಕ ते ಪ್ರಾಸ್ತರವ आता तन्नी पूरे तंगे योग्यतानुसार तन्नी म्हणले आम कसले नाका आम सिंपल तंगता तशी जत्व ना जायना निजावन जायना इथे म्हणा रे ಕೆಲವು ಜನ ಅಶ್ಶೀಲಾನಿ ಕರ್ನಿ ಜಲರಿ ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ कोणाक ऍक्च्युअली फर्स्ट प्रेफरन्स ते हागे तुम कसले ना म्हणले कुडले ते वैन जाऊ का हे वैन जाऊ का म्हणल्यार आता ಮತ್ತೆ दुखी म्हणले कुडले आम्ही गल्ली डॉक्टरला विचारून ಮತ್ತೆ ऑपरेशन करून घेवचे नाही एक सारीडान घेवची नातले अमृतांजन लावून घ्यायचे तांतू भितर रब्ब न्ही मागीर आमी सारीडान पळय सारीडान रब्ब न्ही मागीर आमी डॉक्टरला वचून एक्सरे काडचे आमगेल गाचाराक डॉक्टर निमती कसले देखीचे तशें नाही फर्स्ट आमी मने मद्दू म्हण आसा मने मद्दू कोण करताचे आता पटा दुखयल्यार जिऱ्या कसाय करून पिये म्हणटाचे तशीच हे शास्त्र सनसन परियार कितली आसा कोणय करनाची आता नागदोष म्हणटाचे नागदोष म्हणारे अश्लेष बली करी नागाक प्रतिष्ठापन करी नाही ते कसं दोष म्हणून सांगून नागा देवस्थान वचून प्रार्थना नागदोष तिरुवच म्हणून ना तुम्ही जर येतात एक मनशा नागदोष आसा लग्नार राव आसा सप्तमार राव आसा कर्मार राव उद्योगाक बाद दितात ते दन तुम्ही कसं करका तुम्ही एक पंचमी व्रत धरका अमास जल्लेल पंचादीसो मत्तेर नावनु नागाक एक घरां भितरी प्रार्थना करून पियाव लसूण खाय नातील शुद्धार एक धरल्यार केद्दोड पर्याय तुम्ही गेल्ले कुठले ज्योतिष म्हणटा तू एक आश्लेष बल करे म्हणून ज्योतिषान सांगचे तप्पू नाही तुम्ही मर्सिडीज कारार जेव्हा अंबा आजेरे टॉयोटा कारार येऊन धरताना आम्ही तुमका आश्लेष बल सांगू का तुमके हे सांगले तुम्ही करीच नाचे निजान मी गेल अनुभव प्रकार एक शाश्वत नागदोष जातकार आसा उदाहरण लग्नारी पंचमारी सप्तमारी अष्टमारी दशमारी बारारी नागस जाल्ल्यारी ताणी कसं करीत नागाक म्हणल्यार सकाळीची पंचमी अमास जाल्ल्यार पंचादीस मात्यार नावन पियाव लसूण खाय नातील नागाक घरांतूची नागाक प्रार्थना करून घेवचे आणि पंचमी व्रत धरता एक केदोळटाय काम जेवते दोळटाय न्हय जीवन पर्यंत हांव सांगचे जाल्यार लाईफ लॉंग धरता ताजे व्हडले पर्याय खंयचेय ना तू 1000 नागा फातर घाली दोष वच्चे ना तुगेले जाताकार वन्स ते प्रिंट जाला जाल्यार ते वच्चेय ना सुलभे पर्याय तुम्ही कसं करताची म्हणाल जाऊ का तुम्ही काय करता बटमाम येताची बटमामान कृष्णार्पण का सगळी पूज केल्या बटमामान पूज करताना 1000 फोन येता फोनार उलयताचे देवा पावतू ते देवा पाव ना तसले तुमगेले इन्वॉल्वमेंट कशी म्हणच्या आता हांव निजावन म्हाका कोणी ज्योतिशान पर्याय सांगला हांव करना जाल्यार मेगेल कस्टम मेगेल सिस्टम आसा हांव ते फॉलो केल्ले शिवाय सोडना कोडेला तुला एक जगदीश म्हणून कॉलर आसा नमस्कार
नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार. उलयाची हा मिगेल धनिष्ठा नक्षत्र कुंभराशी हा. जगदीश म्हणून मिगेल नाव हा. मिगेल काम कंचे दायना कंचे गेल्लेरी काम दायना कितली प्राइस जाल तुमका 61 61 नवा वय तुमका 2 वर्ष 18 वर्ष 20 ವರ್ಷ 36 ವರ್ಷ 36 ಪ್ಲಸ್ 19 45 55 55 आणि आता बुध दश चलतच तुमका वयवा आणि केतू दश येता केतू दश तुमका वाईट गणपत देवाक दिब्रांक उरदवरच्यानी करायचे मागीर केतू तुमगेल हेची दशेर बुध दशेरी काम कसले जायना म्हळ्यार तुमगेल कसगी मिस्टेक आसा सुरवेक वचून कुलदेवा प्रार्थना करून घ्यायची कोड्यालची जाल्यार व्यंकटरमणा पाय धरायचे व्यंकटरमणा धरायचे व्यंकटरमणाला मागून घ्यायचे तशीच आमगेल मम्माई आसा मम्माईला मागून घे इथे जायना तुमगेल काम जाता आणि तुमगेल कुटुंब दैव आसा कईच ते गावांत आसा थंय वता होय तुम्ही वय वतात हा वचून थंय एक मागणी करून घ्यायची सक्कड समजावन येता येता हय तुमकां लायक आतां गुरुबल ना जाल्यार तुमगेल दशेचे बुध दश चलताच तुमकां नेक्स्ट केत येता तुमकां केत येता तुमकां बारीक कश्टार पडटले त्या खातीर आत्तां दाखोवन गणपत देवाक दिब्रांक करून दवरण्याची केतू दशेतान मंगळार कुळीत आणि गोड दवर मात्या वळसून उदकांत घालून गायक दवरायचे तुमगेल केतू दशांत पर्याय येता तुमकां येता ओडा ना होतो जायना सनाज तिरसून वता जयपाम धन्यवाद. आता प्रमाण तुम्ही सांगल्या कसं आमगेला बरो नास की ते चुकोवच्या जायना म्हणून तसले पर्याय कसं लायक म्हणून क्वेश्चन पर्याय म्हळ्यार शास्त्रांत ग्रंथांत शास्त्र बरयतना पर्याय बरयला हे शास्त्र म्हळ्यार कसले म्हळ्यार गणपती देवान शिवाक सांगचे शिव म्हळ्यार अन्नाक सांगचे म्हणून तेन्ना ताका पर्याय बरयता आयल्यांची शांती पर्याय असले कसले पर्याय अशी जाल्यार अशी पर्याय करका म्हणून शास्त्र केन्ना काही फट्टी नाही सांगता फट्टी जावच्या नाही चुकोवच्या जात कितें चुकोवचें जाता इथं कितलीं जाणांक चुकले कितलीं जन हें जालेलें आसाचे पळयचे म्हाका केतू दश हांव तुमकां एक उदाहरण सांगता मेगेल ಬಗ್ಗೆ सांगचे वडस्तीक न्हय म्हाका केतू दश 98 स्टार्ट जाला जाल्यार 80 दाखोवन म्हाका कोणी सांगला तूं केतू दशे करिनातले केतू दशेन तूं तुका कैद करता केतू म्हणून तेन्ना हांव 80 दाखोवन दिब्रांक करून दवरता आयला 16 वर्सां खंयचे खंयचे गड्ड्यान तूं ओणीन तूं काट्टापुणी वचून दिब्रांक म्हणून गणपत देवा दवरला गरलायचे देवस्थाना वचून न्हय आणि संकश्टी धरला चेप्पी संकश्टी देव म्हाका राखून आयला मागीर तितले वायट दशेन तुवें म्हाका कांय जाय तेन्ना केतू दशेर निजावन कशें म्हळ्यार केतू म्हळ्यार हेतू शास्त्रांत केतू कितले पवर आसा म्हळ्यार मंगळाक कितले पवर आसा की कुजाक तितले पवर आसा केतू तुका वयर आशिल्लो आनी तुका बसयतालो जावं जाल्यार तुका माड्डयतालो कळ्ळें कोर्टा सकल व्याधी दितालो कसलेय दितालो किडनीक अधिपती तो युरिनल इन्फेक्शनाक तो पाय्या गंटीक फाटी देखीक सकट तो अधिपती करेक्ट अनेक कानेंगाडातून प्रफुल्ला म्हणून आमगेलो कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाची कळ्ळें उलयाची वैष्णवी मगला बहिणीला झाली बहिणी वा वैष्णवी वैष्णवी सांगायची ती बँगलोर आपला तिथं कामच काही जायला मस्त ट्राय करत नक्षत्र कसाल ती गेलाय रोहिणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्राक दैवानुकूल ना कळवा गुरुबल ना जाल्यार तुम्ही प्रयत्न करचे लायक आता गुरुबला वेळार केन्ना खंयचेय काम आनी तूं मेळच्या जेवा अडेतड आसता कळवा आनी तिका आतां प्राय कितली वर्ष कितले वर्ष एज कितले वर्टिक जावन तसे महिने झाले मात्र नाही नाही एज कितली गेला एज 90 कितले 90 इसवी इसवी नवा 90 हॅलो आता तिका राहू दश चलतास एक पंचमी रथ धरते पंचमी रथ म्हळ्यार तिगेलो राहू बाधकार आसा जातकार कळवा हांगा प्रश्नेरी राहू येयलो कर्मारी नाग येयलो कर्मार नाग म्हळ्यार तुका जाल्यार तिका नाग दोश आसा ती नागाक एक प्रार्थना करून पंचमी रथ धर तिगेलो सकट समजावता आता गुरुबल ना जाल्यार प्रयत्न करचे नाका म्हणून सांगना प्रयत्न कर सान काम मेळटलें ताजे वयले मुखार सुनून लायक मेळटलें ओके ओके धन्यवाद सांगायचे
आता कर्मार राव व्हायला एक्झाम्पल याची राशी याची चिल्लेली राशी कर्मार राव म्हळ्या कसं नागदोष नव्हतो कर्म म्हणत ती गेला अन्नाला अज्जाल पिज्जाल कालगट्टा दाखवून असेल दोष राऊट कोणस गुरस राऊट बुधस तंक सलगी सालिग्राम शापरो नातले नागाल दोषस नागदोष कर्मार नाही राव व्हायला रे उद्योगांत बाध्यता उद्योग करू सोणा आता 18 वर्ष म्हणा 18 वर्ष तर काम करू जाय ना सनसन काम ताई नाही तर वच्चा गमनेस ना त्या दिकून ना गाग पंचमी व्रत किती सुलभ आहे शास्त्र आता दशमारी आता कर्मार येईल म्हणताना तर राहू आणि गुरु असतं ते गुरु चांडाला योग म्हणणार नाही तई गुरु मेष राशी गुरु तई आमक सपोर्ट करणं मेष राशीक ताजे अर्थ विंगडा तो मागीर सांगता ते एक प्रश्न आहे तो सांगूनच मेष राशी राहोट गुरु म्हणा कोण म्हणणारे एक ब्रीथिंग रिलेटेड जावन तांगेले तो ब्रह्मचारी कोणगे गेल्ला नातल्यारी कसगी एक जावन कसगी जल्ला म्हणायला अर्थ तो ते आम्ही ह्या प्रश्नेक आणि त्या प्रश्नेक लिंक ना कळ्ळें आणि तिगेल नवमाधिपती कर्मार आसा बापसून निमती तिगेल उद्योग धामत शिवाय आणि केलोपटी आता पंचमारिष्ट दोष म्हणून म्हणताना होय पंचमारे आता केलोपटी आता पंचमारे एक ग्रह आणि म्हणजे एक अंक बाद म्हणसता त्याला पंचमी पूर्व पुण्यस्थान ತಂದು मागीर चांग जावचे म्हणस नाही पंचमार कोण कोण म्हणून सांगले पुढे त्या क्वेश्चन पुढे एक कॉलर असं विराज पेठेतून दीपक राव म्हणून सांगू नमस्कार नमस्कार भट नमस्कार उल्ले याची काय ना तुम्ही लाईव्ह आताची गोतच नाव जायचं होतं सर होय नाही तुम्ही काय ना म्हणून तुम्ही नाही. नाव सांगितलं तुमक नाही ಮಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಿಮ್ಮದಿ ಪೂರ ದೂರ ಜತ್ತ कसं ಕೊಡ್ಕೊಮ್ಮ वय वा कसं नक्षत्र तुमगेला आमगेले अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशी वय हॅलो हॅलो सांगता तुमके एक गणपत देवाला दोष कळवा गणपत तुम्ही एक संकष्टी धरायचे आणि डेली एक गुरुल मंत्र सान सिंपल मंत्र बीजाक्षरी मंत्र म्हणायचे ओम बृहस्पतये नमः म्हणून डेली ओम बृहस्पतये नमः एक ओम बृहस्पतये नमः या डेली म्हणायचे आणि गणपत देवाला कथे ओम प्राम प्रीम प्रौ सह केतुवे नमः म्हणाल मंत्र 7 पटी डेली म्हणायची मनाचे एक नेಮ್ಮದಿ समजावून येता त्यामुळे तुमका गुरुबल ना त्या दिकून टाका विंगड कसले करू ना विंगड करू असं त्याला हत्तंतू सांगची नका तुम्ही मका मग नंबर बट माम दितले त्या कॉन्टॅक्ट करायचे हांव सांगतो तुमका जायचं नाही आता गणपती यासो मका संकष्टी धरायची संकष्टी गणपत देवा दोष जायचं बा म्हळ्यार द्वादशार गणपतीला तुमगेले जातकारी कंगी म्हाका तेका अष्टमार आसतालो कळ्ळा अशी जायचं जायचं एज कितला दीपक माम म्हाका 57 ओके जायत थँक्यू धन्यवाद ओके तशी पंचमाचे म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ म्हणतात पंचम पूर्व पुण्य स्थान हंगाय घ्यायचे हे शास्त्र म्हणून सांगल्या रे शास्त्र तर वैर सांगच्या विंगड म्हणून आता मी कसे म्हणारे पंचमारे पंचमे राजयोग म्हणतात पंचमारे खंयची ग्रह असल्यारे राजयोग ज्याला तुमका शास्त्राचे अंश बल स्थान बल दिग्बल सकट म्हणून पळयताना पंचमारी राव असं म्हणून धरायचे कसं विषय राव म्हणारे पूर्व पुण्य स्थानात राव असं म्हणून नाही पुत्राक दोष म्हणून पुत्र शोक म्हणतात पुत्र शोक कशी म्हणून सांगला रे पूत आम्ही सांगेल उत्तर ऐकायच ना एक नातल्या विंगड जातीच्या वाडी करून घेताला दोन्हीच्या नातल्या आमगेल दोळ्यात ऍक्सिडेंट जाऊन मरतालो पंचमारे त्याचं शास्त्र काही गेलं पूर्व पुण्य स्थान म्हणा अर्थ कसं म्हणा ಚೆಲ್ಲಿ ಜಲರಿ फुडली जन्माची दोष वापस रिकन्सिडरेशन त्यामुळे ताणी केलेलं ताणी कसं की अन्याय केला असं फुडले जन्मान 7 जन्म म्हणताचे म्हाका प्रूव्ह करू जाय ना जाल्यार म्हगेलो अनुभव प्रकार फुडली जन्मांत कोण कसले केला त्या हिस्ट्री विल रिपीट्स ओके अनेक अश्विनी म्हणून कोडेला तुला कॉलर असा नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ नमस्कार उलया प्रश्न ನಿಮಗೆ तुमಗೆಲ್ಲ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ उलया ನಿಮಗೆ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ कळलं नक्षत्र कसं आहे ನಕ್ಷತ್ರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿ सांगायचं कसं कसं नेमकं निघूचा ग
मला तागेले आणि एज्युकेशन आता कसं शिकता सर? फर्स्ट पीसी सर. आता कसं शिकता सर? फर्स्ट पीसी. फर्स्ट PUC. फर्स्ट PUC ताका लायक आतां दैवानुकूल आसा जाल्यार रेवती नक्षत्राक कसं म्हणल्यार तुला राशेला लग्नार तुला लग्नाक एज्युकेशनाचे अधिपती भाग्यार आसा लायक शिकल्यार लायक करून शिकूं येता जाल्यार ही रेवती नक्षत्राच्यान ಸ್ವಲ್ಪ कोट सोडताच येता म्हळ्यार सकड मग्गोत असं म्हणटाच कळवा वय वय आता तशी करता असतो. बुद्ध ಅಂತ म्हणटाच मागीर मन चंचल सकड मग्गोत असं आपणाक गोत असं म्हणून एग्जामा कोट जाल्यार मार्क दितालो मास्टर बुद्ध अंतुची कळवा हुडकास दवरायची त्या देखून आत्ता रेवती नक्षत्राक गुरुबल आसा मागीर 7.5 अशांनी मन दिवन शिकल्यार लायक ताण लेखील शिकून घेवन येता येता धन्यवाद माई कॉल केलेला पळयाची ಕೆಲವೊಬ್ರು तुम्ही तावळे म्हणल्यार पंचमार केतू पंचमार राहू चिरडो वायट तशी पंचमार केतू वायटूची पंचमार गणपती तो गणपती फुडली जन्मांत तुका अनुग्रह आसा म्हणून तशी लायक नाही पंचमार तो कसं करता म्हळ्यार पंचमे शोकदायकाय म्हणून एक वर्डार सांगतो तो पंचमार केतू शोकदायकाय ಏನು ಶೋಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದುಃಖ ಚೆರಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಃಖ ಕಸ ದುಃಖ ಚೆರಡು आम्ही सांगितलं ऐकनातील एक दुःख चेरडू आमकां सोण वच्चे एक दुःख चेरडू कोणाकलेय विंगड जातीच्या वट वाडीक व्हरून वचचे एक दुःख दुःख कसलेय जावेत चेरडू आमगेले दोळ्याद्राक मरचे एक दुःख दुःखागर तू ये म्हणना नातल्यार पंचमार्क येत असल्यार गर्भाशया भितर दोष गर्भाशयांत सिस्ट फॉर्मेशन म्हणून सांगताचे सिस्ट फॉर्मेशन कसं सिंपल उपाय आसा आम्ही डॉक्टरला वचना जी म्हणचे नाही ताकाय सिंपल उपाय आसा दिब्रांकूर उदकांत घालून रात्रीचे तें पियाची गर्भाशया दोष होता अशोकारिष्ट आसा सुमारारिष्ट आसा अनेक सुजाता भंडारकर म्हणून आमगेलो कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार. उलयच उलयच इवन पूछ से बहुत देर तक मीटिंग का वो हां कसं शिक्षण तुमगेला वॉल्यूम तुम्ही हे पळोवन टीव्ही जो मोबाईल नेटवर्क असेल कॉल करायची मोबाईल उलयच आत निमगे मिगल पुट्टान श्रीधर भंडारकर 2002 बॉर्न भरणी नक्षत्र वय प्रश्न निमगे तुमगेला एज्युकेशन प्रॉब्लम एज्युकेशन आता कसं शिकतास माय आता सगळं 12th सायन्स झालं हॅलो ऐकत एक मिनिट हें शिकूं येत न्हू इंजिनियरींग सब्जेक्ट नातल्यार सायन्स रिलेटेड लायक शिकूं येत न्हू लायक इंट्रस्ट लायक आसता का वय तेका बापूस गेलो तेका मिस एग्जाम 2 फावटी दिवन समजायनी आता वापस मिस एग्जाम दितास नाही आत्ता तपास दितास आता गुरुबल ना ताका जाल्यार तुम्ही एक काम करायचे तुमगेले कुलदेव कोणा लक्ष्मी नरसिंह थंय वचून ताका मनान तूं घरान दाखोवन ताका एक मागणी करायची आनी ताका एग्जाम दिवो पड्याल व्यंकटरमणाक एक पुळकाभिशेक जावो तांकां व्यंकटरमणाक सेव दिवो तशेंच एग्जाम पयसून नातल्यार ताका गुरुबल ना देखून ताका एग्जामांत बारीक कश्ट आसा कळना तुमी कसं करता म्हळ्यार व्यंकटरमणाक प्रार्थना करून व्यंकटरमणाक सेव दिवका तशीच तुमगेल्या कुलदेवाक एक सेव दिवका दिवन ते गुरुबल ना तिला गुरुबल येता कळवा तशें करायचें जावन येता धन्यवाद धन्यवाद ओके तशी मस्त पळयाची जल्लमा पंचमार गुरू म्हळ्यार तुका कसलो एक बापसूल जाताकार पंचमार गुरू आसा जाल्यार तागेल चेडू गोल्ड मेडल घेताचे रँक स्टुडंट जाताचे नातले लायक एक अधिकार जेवचे योग आसा पंचमार शुक्र असल्यार लायक योगकारक म्हळ्यार शुभ ग्रह पंचमार असल्यार राजयोगकारक अर्थ जाल्लो तेंची राहू केतू रवी कुजू सगळं असल्यार आमकां सना पिन पॉयंट मारता तो चेडू कूज आसा जाल्यार शास्त्र कसं सांगता गो तुजो पुरपुण्य स्थानार कूज आसा पुरो जाल्यार कूज बसशील अंश बल पळयल्यार नातल्यार स्थान बल पळयल्यार कूज म्हळ्यार कसं कार्मिक कश्टारी जीवन करतालो तुजो जन्म येता कश्टारी बापूस डॉक्टर आसा पुरो बापूस इंजिनियर आसा पुरो पुत कामाक वचेस ना घरल्या पयसून बापूसून केल्यान खर्च करून खातालो ओके
अनेक कोच्ची तुलाना वेणुगोपाल म्हणू अंबिलोट कॉलर आसा. नमस्कार. नमस्कार मा उलयाची. हा उलयच प्रश्न नेम घ्या तुमगेला. हा 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 मगेल पूतू चोदी नक्षत्रात ആ 25 years ജന്നെ ആ അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ജോലി നാഞ്ചലാരി ജോലി മगिरी वर्डी का अगर प्राइज तवेमो वर्डिक प्राइज म्हणून चोदी नक्षत्र नवा वै चोदी नक्षत्र स्वामी अरे तेरीत अरियो हा स्वामी नक्षत्र वय स्वाती नक्षत्राक आता बारीला एक टाइम असा कळलं मा हा. स्वाती नक्षत्राक हा. समसप्तमार गुरु जाल्यार थंय राव आसा जाल्यार गुर आसता कोण तागेल कसो प्रयत्न करतात तांकां लायक जावन येता इते म्हळ्यार ताका जन्मारी राहू दश आशिल्ली मागीर गुरु दश आतां शनी दश चलता आसा टॉप मोस्ट दश ताणी कसं केल्यारय लायक इम्प्रूव जावन येता आनी ताका वाडीक एक प्रयत्न करायचे एक लव मॅरेजान ताणी पडची योग आसा हा कळवा इष्टपट्ट चेल्ली वट वाडी करून घेवचे योग आसा जाल्यार तुमी अनमान कसं करता म्हणान आम्ही प्रयत्न करून तांकां सम करून सोडका वै वै राईट टाइम वे मॅरेज आका हा मॅरेज आका तर प्रायर करेक्ट टाइम राईट टाइम तागेन जॉली कशी जोली ताणे जत्तल तागेले समजावन येतले आतां येदोळटाय सम नाशिल्ली फुडली वर्स ताय सम नाशिल्ली कळवा हा आत्तां समजावन येता जाल्यार हा. प्रयत्न करका लायक जोलीक प्रयत्न करका आनी तुमकां थंय तुमगेल्या गांवांत तो हा एक तुमकां सालिग्रामान येशिल्लो बा सालीचेरान निघाय ना मागीर लागींची तुमकां कृष्णाल देवस्थानाक कसले संबंध नेसो कृष्णाल आमगे कुल देव कृष्णाच आमगे ग्रामदेव कृष्णच कृष्णाक एक सेव दियाची तागेल ಬಗ್ಗೆ वार्डिके विवाह कारणा ಬಗ್ಗೆ सकट समजावन येता आयता हा जाओ जाओ जाऊ धन्यवाद. येस थँक्यू. तशीची पंचमारी जोई कसं म्हणाल त्यांनी जोली उद्योग मला केलो भाषिक ताणे जोली म्हणे ताणे आमगेल तेक्क मळयाळी ती काम. प्यूर मळयाळी उद्योग. कामाचे आणि वार्डिकेचे तांकां करेक्ट सांगता तांचे काय ना चोद्यम म्हणचे ताणे स्वातीक चोद्यम म्हणटाचे चोद्दी बारीला एक नक्षत्र सद्याक बारीला एक राजयोगन येता वार्डिक जत्तर बर जावचे सद्य नक्षत्र कळा आता आमगेलेची प्रमाण आता एक सिंपल एक आता प्रश्न पडत जाला रे आता एक मनशाक सडन एक पायाक कसले एक सडन प्रॉब्लेम जाल्ला ते कसं लायक म्हणून एक पळयत की एक कशी म्हळ्यार आता पायाक प्रॉब्लेम जाला सडन सांगल्यार आंगेलेच म्हणून धरायचे कोणय आंगवण सांगून आसतले कोणय आंगेलेच म्हणून धरायचे वय तांकांची कोणय आंगवण सांगून आसतले नातल्या शुगरा निमतेच्या पुरो तांगेल फूड सिस्टम समना म्हणून केअरलेस करचे नजो केअरलेस केल्यार ते प्रॉब्लेम जाता ते पाया तो प्रॉब्लेम केतू दशेर मात्र इच्छिता आनी कोणय आंगवण सांगताचे बरं जावचें ना तशें जावं अशें जावं ताणें केलां म्हाका तशें जावं म्हळ्यार तें आंगवण लागता की ना गे म्हणाल न्ही निजावन पाया दुखे न्ही जावं जाल्यार कोणीय कसलें केल्यार म्हळ्यार मांत्रीक म्हणून आमी मांत्रिकाक प्रचोदन दिवनाचे मांत्रीक करूका म्हणना मंत्रवादी वचन तोंडान सांगल्यार जाता दृष्टिबाध जाता दृष्टिबाध आनी सेकंडरी एक्चुअली मांत्रिका निमती येवचे दोश पायाक कुर्टा सकल प्रॉब्लेम जात जाल्यार पाया गंटी सकल दिसर कोणीय कसलें केल्लेलें नातल्यार कोणाकय केलेलें मड्डायलेलें दांटवालेलें तशें तंत आमी केअर घेयनी जाल्यार ताका बेस्ट मेडिसीन आसा कसं गणपत देवाक प्रार्थना करून घेवं अपास पायाक अधिपती सकड पाया तो सकड केतू म्हणटाचे केतू निमतेचे दोष. ओके आनी एक बोंबायतून गायत्री पै म्हणून आमगेलो कॉलर आसा. नमस्कार. नमस्कार मम्मा उलयाची म्हगेले भावाल विशीं न्हू आशिल्लें उलयाची तागेले नक्षत्र मृगशीर नक्षत्र वृषभ राशी. ओके मृगशिरा नक्षत्र वृषभ कसं प्रश्न आशिल्लो तागेले वार्डिके योग वर्ल्डिके योग आसवा म्हणून पळोवच्याक वार्डिकेक मृगशीर नक्षत्र नवा पळयता आसता की ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमांनी तुम्ही ओके उत्तर दिताची प्रमाण वार्डिकेक आनीक एक 3 महिने जाव का 3 महिने नंतर तुमकां एक लायक सोयरीक येता ती प्रोसीड करायची जाल्यार सुरवेकाक निमग्याचे हाणे पळोवन दवरलेले जे वस्तू म्हणून इथे म्हळ्यार मृगशीर नक्षत्र नवा मृगशीर नक्षत्राक मृगशीर नक्षत्राची एक पाद मिथुन राशीर आसा
मिथुन राशीर असताना तानी इष्टपावीला एक वर्डिक करून घेवची योगाने असा अर्थ जाल्वा त्याविषयी हा वय जाल्यार हागेले वृषभ राशीन जाता नाही वृषभ राशी जाल्यार तुम्ही तागेले निमगून मुखार सियाच कळटा रायट 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 पटना थँक्यू 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 आता एक लव्ह मॅरेज म्हणून म्हणता ना प्रभू आता तुम्ही एक कॉलरा सांगल्या ताका एक प्रकारे लव्ह मॅरेज जो चान्सेस आसा जाल्यार तुम्ही ताका वत्ताय करून म्हळ्यार तांकां एक समजावन तुम्ही सांगितलें आता केलो पण लव्ह मॅरेज जाल्यार मस्त जाणां चांग जाता तशें नाही म्हणटा ते ना जत्ता जाल्यार कशी म्हणून शास्त्रांत कशें आसा म्हणून सांगला रे तू लव्ह मॅरेज जातकी विंगड जाती जातात की तू जन्म येताना तुगेलो जातक बरो नासता विधिलिखिता म्हणतात जाल्यार तपसूच्या जायना हें जाता ताका कारण केलो हलव कारण असता तुगेल कुटुंबीय दोषू तुगेल कुलदेवाल दोषू ताणी तशी कर का जाल्यार रे आमगेल मालगड्यान कसं कितें तप्पू केला ಒಟ್ಟು ಕಸ ಗೆಲ್ಲಾರೆ एक मलगड्याक समजावन वचून तांकां विरुद्ध वचन अशी करूया जावका अन्न उदाहरण आमगेल मालगड्याला आमी मलगड्यांक तांकां डोंगी करूनच देवचनच जाव जावचानच जेवण ओके अनेक कोडेला तुला वंदना म्हणून आमगेलो कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उल्लेयाची लायनार आसावा नमस्कार ಬಹುಶಃ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟ ಜಲ್ ಮುಂದಿಸ್ತಾ ವಾಪಸ್ कॉल केला आमी घेताची तशीच एक आता लव्ह मॅरेज म्हणतात प्रभा आमी कसं जाल्यार एक बालगड्याक एक तरी कसले लव जो कसले केल्ले म्हूण जाल्यार मेळा मेळ्ळी पुरे आस म्हूण जाल्यार घरकडचे जाल्यार एक अनुमती घेवन तांकां ओप्पीक आस म्हूण जाल्यार कसं दोन्ही सायडान ओप्पीक असल्यार कर येत करूनच जे म्हणून सांगा ना एक आम्ही कसं सांगताची आम्ही सांगची सहज एक म्हणटा आनी लायनार आसता की पण नमस्कार हॅलो लायनार आसा उलयाची हॅलो नमस्कार ऐकत नमस्कार उलयाची हांव कोडेला दाखोवन एक वर्डिके विशय निಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ हां ಚೆಲ್ಲಾಲ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವೈ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷ ರಾಶಿ ओके ಚೆಲ್ಲಾಲ वल्डी केदना जाता म्हणवा वय वय योग केदना आसता किती जल्म आहे प्राय वय वय प्राय किती झालता का 28 28 वर्ष तुम्ही आता या वर्ष तक लायक भरणी नक्षत्राक गुरु लायक जर असा गुरु लग्नारी असा 2 वर्ष तक गुरुबल अस म्हणलाय का ज्याला तुम्ही प्रयत्न करायचे जपता मागीर एक भरणी नक्षत्राक शक्ती कशी म्हळ्यार ताणी इष्ट आशिल्ल्या वटवार्डी करून घेवची म्हळ्यार एक शास्त्रांत सांगता एक कडेन पती कडेन सांगा ना कळना ज्याला परजातीची जातीची जाता जावन जातीचे जाव का कळवा भरणी नक्षत्राक तुम्ही सांगितले चेडू ऐकताच तुम्ही सांगितले अन्नम्मान सांगितले भरणी नक्षत्र धरणी आळी आणू म्हणून सांगून अशा प्रो जाल्यार अन्नम्मान सांगितले ऐकताच ते ताका कसले इष्ट आशिल्ले आसले ते नाका म्हणून सांगून तुम्ही ताका समाधान केल्यार समजावन येता मीन लग्नाक द्वितीय योग सप्तमाधिपती बुध द्वितीय रस असू का मोदान इष्ट पविलेकली लगेच होतो लगेच निमगी ते नाही जाल्यार तुम्ही तांकां कन्विन्स करून घ्यायची जातक मेळा मेळ्ळें जाल्यार कर येता जातक मेन इम्पॉर्टंट मागीर कसलो विवाह जावचा काही लव्ह मॅरेज जावं कसो विवाह जावचा काही आमी तप्पू सांगनाची जाल्यार जातक मेळा मेळ्ळी जावं का कित्याक म्हणून सांगला रे जातक वनसेगेन मेळा मेळ्ळें ज्योतिशाक लाभ म्हणटले तशें न्हय तें मेळा मेळ्ळीन तूं नाडी कूट म्हळ्यार इम्पॉर्टंट कूट जावं का बायल बामूण न्यून जावन लायफ लाँग अशें तसले योग आसा ते जावं का ते जाल्यार मात्र मॅरीड लायफ इज जिंगाला सप्तमारी कूज सप्तमारी कूज म्हळ्यार तूं कसले म्हण सांग तुम्ही लग्न सांगल्यार सांग तशें हांव लग्नाचे सप्तमारी म्हळ्यार मीन लग्नाक सप्तमारी कूज म्हळ्यार वृषभारी तागेल बायल जाताली भाग्याधिपती सप्तम ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ वर्डीक जातर तागेल भाग्योदय ते ताणी कसं केल्यार भाग्य ताका सक्सेस जायना म्हळ्यार सांगता जाल्यार सप्तमारी कूज म्हणटाना दोन्ही वर्डिके योग तसलेंची मांगळीक दोष आशिल जातक जावं का मांगळीक दोष म्हळ्यार कशी म्हणून सांगता ऐकायची चंद्रात अष्टमारी लग्नात सप्तमार आशिल जावं का नातल्यार लग्नारी मंगळ आशिल जावं का तेदन बायल बामूण अन्योन्यारिवत्ताची सप्तमारी मंगळ म्हळ्यार अर्थ कसो विंगड जातीची करून घेवची योग म्हणून अनेक कडेन शास्त्रांत सांगता म्हळ्यार स्थानबल दिग्बल षोड अंशबल म्हणून सांगचे कडेन अनेक कडेन सप्तमारी मंगळ विंगड ಜಾತ್ರಿ म्हळ्यार ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಗದವಳು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗದವಳನ್ನು ನತ್ಲಾರಿ ते मागीर हांव सांगूनच तुमकां जायत अष्टमार आशिल्ली जायना
अष्टमा शिल्क सप्तमार मंगळ शिल्क अष्टमार मंगळ शिल्क करू नजमय नज्जमा नज्जा बात नाही अष्टमार तक रावस अष्टमार तेवढ नाही राहू कधीपती नाही मंगळ सप्तमार असल्यारे सप्तमारी मंगळ असेल जाव का चंद्रात सप्तमार असल्या चार रे बारा रे असला रे करा ना जायना करू नज्जा दोन रे चार रे बारा नाही करू नज्जा जायत नाही धन्यवाद तुमका ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ शिकल्या की म्हणतो मी नवा वय थोडे कळे तर ते तुम्ही एक्सप्लेन करताना कळतं. धन्यवाद माय थँक्यू आणि ಸ್ವಲ್ಪ विंगड कॉलर अवकाश देऊ थँक्यू तशी त्यांनी एक कुजदोषाविषयी तांगेले एक निमित्त आशिल्ली जनरल जावन तांकां मात न्ही विंगड जनाके ते यूज जाता म्हळ्यार कितें जावन ಸ್ವಲ್ಪ टाइम तांकां चड दिल्ले होय म्हळ्यार तुम्ही नाही, सांगिल्लें नाही, एक्सप्लेनेशन नाही, त्यांनी विंगडांके ते वय निजाम लगाव कशी करून म्हळ्यार अष्टमार मंगळ शिल्क सप्तमार मंगळाच्या वरडी करू नज्जा ज्याला शास्त्रांत मंगळ दोषाक परिहार करून घर येतं म्हणून सांगताच नाही तांगेले अर्थ कसो आशिल्लो म्हळ्यार आता कुज दोष आशिल्ल्यांका कुज दोष आशिल्ले जावं म्हणटाचे तेन्ना कुज दोष म्हणजे 2 4 7 8 तांतू नाही तांणी तशी म्हणचे ताजे उत्तर येता ब्रह्मा एक गुरुराज राव म्हणून आमगेलो कॉलर आसा मैसूरातलो नमस्कार नमस्कार उलयाची ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತ ಮಗ ಚಲ್ಲ ನೇಮಕ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಶ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಕಸ ನಿಂಬುಚಾಕ ಅತ್ತಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ PUC ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದ್ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾನೆ ಮುಖಾರೆ PA ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಮಲ ಕಳ್ಳ ಹೇ ಕಷ್ಟ ಸಮಣಿಗೆನು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ PUC करताना ಸ್ವಲ್ಪ ते अडे ಇಲ್ಲ मुखार वच्चाक जायनी तांगे मन आशिल्लें म्हणके मुखार वच्चा जायनी तशें मुखार कशें करचें कसं करचें म्हळ्यार तांगेले एक प्रश्न तुम्ही एक नागाक सांगिल्लें आंगवण बाकी आसा ती दिव का मागीर व्यंकटरमणाक सांगिल्लें आंगवण बाकी आसा ती दियाची कळना मागीर गणपत देवा खातीर नातल्यार तुमकां एक धुमावती दैव नातल्यार चिक्कम्मा खंयच्या गांवची तुमी ओरिजिनल सागर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट सांगायचे सागरांत तुमकां चिक्कू नातल्यार मरल चिक्कू म्हणून तुमकां आसा चिक्कम्मा कळवा ताजी दोष ताका वचून प्रार्थना घेवन ताका एक नारळ केळें दिवन कुलदेवाक दिवन व्यंकटरमणाक परिहार करका मागीर नागाक आंगवण सांगून घेतील बाकी आसा ती करका समजावन येता मागीर विद्यास्थानाक नागाना बाद दिवचे नाग आडयचे निजावन प्रश्न द्वितीयार नाग आयल्यार नाग राजयोगकारक जाल्यार द्वितीयार म्हणटाना जिब्बे स्थानार आसा देखून वाकदोश तो वाकदोश तुमगेले मलकड्यान सांगिल्ले जावं नातल्यार तुमगेले कुटुंबांत कोणगी सांगिल्ले बाकी आसा कुटुंब म्हळ्यार बायलो बामणो नातल्यार चेरडाला आजी चेरडाला अण्णी सांगिल्ले ते दिवन येवका तुम्ही ते ऐकल्याच की तुमगेले गांवांत ते चिक्कम्मा म्हळ्यार प्रवेश येऊ चौडीनी चिक्कम्मा म्हण आसा चौडी तुमगेले इतलाचे कुंभ राशीर आसा कुंभ राशी म्हळ्यार तुमगेले इतलाचे नैऋत्य भागारी कुबेर मुल्ल म्हळ्यार नैऋत्य भाग साऊथ वेस्ट कडेन ती आसा ते एक पळोवन घेयाचे धन्यवाद तुमकां कॉल केलेला एक गांवांत एक ते आतां चौडी म्हणचे ताका एक नांव आसा की म्हणना प्रभू नांव सकट दैव एकच सागरात सायड सागरा सायड म्हळ्यार चिक्कम्मा म्हणटाचे कुमटा तेका तूं चिक्कम्मा चिक्कम्मा म्हळ्यार कोण म्हळ्यार धुमावती आमची गेल मम्माई म्हणटाचे मम्माई धुमावती जुमादी सकट एकच करेक्ट ते पल्लीपटी हांव देवीरम्मा देवस्थान चंपला चिಕ್ಕಮಂಗಳೂರ ते तांणी म्हणलें चामुंडीक तांणी चिक्कम्मा चामुंडी म्हणटाची एक आसा आमी ते प्रत्येक शिकून घेवपाक जाता जाल्यार तांगेले थंय राशीक कुंभ राशी शनी वैयारी द्वादशार एकादशाधिपती कुंभार आसा तेन्ना कोण म्हणून सांगलें चौडी चौडम्मा यल्लम्मा एकच ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ तूं गोपी भट मामा हांव छत्रपती अन्नेकला तशी आंगवण बाकी कबड्डी खंयच्या विशय निमित्त आशिल्लो अनेक कॉल आसा आमगेलो शिवमोग्गा तुला ना सागर शिवमोग्गा एक आयलो टोटच विश्वेश म्हणून एक कॉलर आसा नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार भटमामा नमस्कार उलयाची भटमामा विशाखा नक्षत्र तुला राशी एक 10 दिवस तुकून मागीर बिझनेस लाईफ चलता आशिल्लें 10 दिवस तुकून बंद करची परिस्थिती राहिला कसं जावचें पडटा मामा
लायक चलता आशिल्ल्या बिझनस एक सडन एक 10 दीस तुला ना ಸ್ವಲ್ಪ अलोल कलोल जाता असं म्हणजे तुम्ही 5-6 दिवस टिकून जात मामा कसं रिझन म्हणून कळता ना म्हणून वही बघ मामा तुमगेले कर्म मारे चित्रदोष देखता कर्म मारे म्हळ्यार तुमगेले वहिवाट अंतू वहिवाट कळवा ದುಡ್ಡುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ದುಡ್ಡುವ ವಿಷಯ ಅಂತ तुमके कोणगी शाप दगला शाप म्हणा कळवे चित्रदोष म्हणतात का मांत्रिक म्हणतात ज्याला मांत्रिक नाही धनाधिपती सप्तमाधिपती कर्मक्षेत्रವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಧನಾಧಿಪತಿ म्हणजे जिब्बे ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ कोणगी तुमगेले एक शाप दिला असन नातले देवाक एक हरके ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ती कोण म्हणून सांगला रे तुमगेले एक बाईल मनशेन सांगिल वर ಇದಕ್ಕೆತ कळवे ते बाईल मनशेल ते सक्कड सोडायचे तुम्ही काही वहिवाट करताची त्यांची जाग्याचे दैव कसं असं देव कसं असं ते प्रार्थना करून घ्यायची समजावून येतात ज्याला तुमका ही जाऊन लढाई जाऊन एक 45 दिवसाला जायतला जल्लावा मागीर 45 दिवस साधारण तुम्ही आत्ताची सम करून घेऊ का नातलं तुमका प्रॉब्लेम असा कळा त्यांनी दोग जण येऊन लढाई केलेला वर देता एक मनशाला लढाई दुडवा कतरी ज्याला दोग जणांनी येऊन लढाई केला तुमगे लागे तुम्ही तरी मागणी करून घ्यायची समजावून येता तुम्ही शिवमोग्गात जाल्यार थंय चौंडी चामुंडी आसतली नातल्यार थंय कसली एक देव आसा ती वचून मागणी करून चामुंडीची चौंडी म्हणटाची चौंडी गुळिगाक मागणी करून घ्यायची मागीर मास्ते आसा थंय प्रार्थना करून घ्यायची समजावून येता थँक्यू तशी ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ कसं जीवनात सडन असं घटन येताना मस्त डेस्पर्ट जातात तांगेला आता वॉइसान तू कळता म्हणून तांका एक धैर्य दिवचे आम्ही न्यायार व्यार करचे जाल्यार एक मनशाक असमाधानाला ताण दिलेलो शाप पुरमका त्या टायमाक तप्पसो नाने त्या टायमा तो वय देवाक नमगता आम्ही देवाक नमगता आम्ही दैवाक नमगता तो वय नमगता जिब्बेर ಕೆಲವು ಜನಕ वाक्सिद्धी योग म्हण असता त्यांनी अंगण सांगून घेतल्यार त्या पुरो कण्ण दृष्टीने म्हणे हो कसं उलयता बा म्हळ्यार पुरो तुमकां अर्ध घंट्यान तुमकां उलयचें कशें आसना तसो ना म्हणा कितली केसीस पळयलेले आसा निजाम ताका ಕೆಲವು ಜನಾಕ जिब्बे वयर शक्ती सुची म्हणटा नीच शक्ती आसा पुरो उच्च शक्ती आसा पुरो एक प्रत्येक मनशाक तांगेल कुटुंबीय तांगेल मलगड्यान आराधन करून येईल शक्ती दॅट वॉट वील कॉल इज नेगेटिव्ह वायब्रेशन नेगेटिव्ह असो पॉझिटिव्ह असो दोन्ही वर्क जाता चांग जाल्यार चांग जाता वायट जाल्यार वायट जाता कितली जनाक पळयलेलें आसा मागीर तावळे मी खैरा पळयलेले कुजा दोषाविषयी उलयता कुजा दोषाविषयी कुजा अनेक प्रॉब्लेम ताजे भाशेन पुढे एक जनाला सांगून हें करता कसं म्हणून मस्त कॉल मस्त रेस्पॉन्स येता आसा मस्त काळ नंतर ज्योतिषी दर्पण स्टार्ट करचें आमी तुमगेले एक रेस्पॉन्साक एक तुमकां एक गिफ्ट म्हणजे कितें कसं म्हणून वतना एक 10 निमिषां अवकाश आनीक आमी तुमकां चड दिता आसाची हे 10 निमिषां अवकाशान तूं कोण तावल तू ल्हान कॉल प्रयत्न करता आसा की एक नव कोण कॉल करता की तुमकां एक अवकाश आसा करायची आनी एक 10 निमिषां आमी कार्यक्रम मुखार सिता आसाचे सांगायचे पळय कुजा दोष कशे म्हळ्यार लग्नार कुज असल्यार दोष शास्त्र द्वितीयार असल्यार दोष चतुर्थार असल्यार पंचमार असल्यार सप्तमार असल्यार अष्टमार असल्यार द्वादशार असल्यार दोष जाल्यार दोष म्हणून परिगणन करता लग्नाचे सप्तमार मात्र आमी काण घेताचे अष्टमार काण घेताचे द्वादशार काण घेताचे अनेक कॉलर आसा मिलोटू गुरु म्हूण भोवशा नांव नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो गुरुदत्त प्रभू म्हणून गुरुदत्त प्रभू सांगायची खंयची गांव तुला ना मंगळूरांची मंगळूर सांगायची उत्तरा नक्षत्र तिमराशी म्हाका उद्योगाची एक बात आसा गव्हर्मेंट काम ट्राय करता जाल्यार घेतलें गव्हर्मेंट काम मस्त ट्राय काल तुला ट्राय करता आसा मेळटा ना मनशा कसं शिकला तेव्हा डिप्लोमा जालो तुका गव्हर्मेंट काम ट्राय करचें नाका तुवें सेमी गव्हर्मेंट ट्राय करी सेमी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार हें आनी आसता न्हय प्रायवेट लिमिटेड आनी तांतू ट्राय करी त्या म्हळ्यार तुगेलो तांतू अष्टमारी केतस मागीर एक दशमाधिपती खंय बसला म्हूण सांगल्यार गुरू द्वितीयार बसला तुका विंगड सेक्टरान तो मेळची योग गव्हर्मेंटा मेळटा म्हूण सांगूं जायना इत्या म्हूण सांगल्यार तुगेले कर्म मार्क उज असल्यार मात्र तुका मेळटालो तुगेले जातकारे कर्म मार्क उज असल्यार मात्र मेळटालो कळ्ळा
कर मारे कुछ उच्च जाऊ नसो का तुगेल जातकार कसंच म्हणून गत ना तू मागीर नंबराक जातक पटाय मागीर सांगता हांव तुका राशी प्रकार तुका वर्ल्डिके योगस्व म्हणून एज कितली तुका आतां 29. वर्डिकेचे पळय चल निजावन शास्त्रांत एक विशय आसा चल्ल्यांक येता वर्डीक म्हणून निमगोचाना चिल्लेंक मात्र वर्डीक म्हणून शास्त्र सांगता चल्ल्यांक खंय वर्डिके विशय सांगनी हांव तप्पू सांगून राजा चल्ल्यांक केदान म्हळ्यार आत्तां चिल्ली म्हळ्यार आत्तां वर्डीक वर्डीक एक मुहूर्त गुरुबल सकड चिल्ल्यां पळयचें त्या देखून तुमी प्रयत्न करायचे ह्या वर्स भितर जावं तशें जातालें आनी कसले राजकीय प्रश्न ना तुका मलगडे कोणी शिक्षक वृत्ती करता सगी पण टीचर वा कई जो अम्म जो आन जो हॅलो लायनार आसावा दवरले कॉल तवळे मी टॉपिक कहीं रबलेंचे मंगळू चंद्रात सप्तमारे चंद्रात अष्टमारे चंद्रात द्वादशारातल्यार मंगळ सिरियस असलेंक असले जातक पळोवका जाता ते देखून ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡಿಕೆ ಡಿಲೇ जाता जाल्यार ताका वार्डिके डिले जाता जाल्यार कितली जनाक योच दोष सुचे 100 जन मांगलिक सुचे शुद्ध जातक म्हळें ना शुद्ध जातक 100 त्या देखून हें कांय ना हें आमी कसं पळयचें म्हळ्यार आमकां आमगेलें एक लेवलांनी पळयतना तें लायक जातक मेळ्ळा म्हळ्यार कितली जन मेळ्ळा चलयेकार सांगताचे आमकां जातक मेळ्ळा नांव म्हणटाचे जातक मेळ्ळ्यातल्यार नांव म्हणटाचे त्या म्हळ्यार तांगेलें एक्सपेक्टेशन विंगड आसता तशी जावची शिवाय ज्योतिशा नेमती जातका नेमती वार्डीक डिले जावचे न्ही कळ्ळां मागीर सप्तमार मंगळ आशिल्ल्या सप्तमारय मंगळ जावं का द्वादशार आशिल्ल्या द्वादशार जावं द्वादशार कसं म्हळ्यार दिर्द्वादश योग म्हणटाचे सप्तमार मंगळ असले दिर्द्वादश योग न्ही बायल बामूण 24 ಗಂಟೆ लढाई करताचे ಸಪ್ತಮಾರಿ ಮಂಗಳ असल्यार ಮೂಕನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಯಾನ ಚಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಕಾರಿ ಓಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಗರ ತುಲಾನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೈ म्हणे कॉलर असा नमस्कार हॅलो नमस्कार सागरात कोण श्रीधर पै म्हणून उलयाची प्रश्न निमगे याची नमस्कार पटना नमस्कार माम सांगायची रेवती नक्षत्र मीन राशी दुवा सीए करता असा तिगल सीए केन्ना जाता कंप्लीट जाताले आनी लग्ना विषय दुवेले सीए कंप्लीट जाता केन्ना जाता आनी वर्ल्डिके योग केन्ना सीए ती कसं की एक आड आसा कळना मागीर तिका लग्न तुम्ही 25 नंतर प्रयत्न करचे लायक तिका गुरुबलाने आत्ता प्रयत्न केल्यार जायना म्हण नाही तिगेले सीए कंप्लीट करो इथे म्हळ्यार प्रश्न लग्न प्रकार तुम्ही सांगिल्ल्या जी प्रकार तिका वेयारी शनी आसूचे शनी मुखार येयल्यार शनी मुखार येयचे 2025 ಅಂತ मुखार येता मीन राशी येता तेद्दान तुम्ही तिगेले कोर्स कंप्लीट जाता जायना म्हळ्यार नाही तिगेले कोर्साक कसलेय अडेतडना जाल्यार तुम्ही वेंकटरमणाक सांगिल्ले काणीक बाकी आसा मागीर एक कृष्णाक हालू पायस सेवे दियाची त्या लेखारे हालू पायस सेवे म्हळ्यार कृष्णाल देवस्थान कैयस म्हणून पळायची लागीची दूर वचून दिवनुकाची ಕೆಲವು जन कृष्णाल देवस्थान हालू पायस 3500 म्हणटाचे नाही सन्ना मट्टाचे हालू पायस सेवे दियाची आयता धन्यवाद पण ह्यो सेवे हालू पायस सेवे कितली दोष निवृत्ती करून येता हालू पायस सेवे आता उडपीन तांणी कशें म्हणटा म्हळ्यार जन आता किती प्राइस म्हणतात तशी नाही हांगा आमगे चक्रपाणी देवस्थान आसा सकड आसा आमी सुमार कडेन सांगताचे तेन्ना गोपाल कणिपूर गोपाल कृष्णांत सेवा करताची हालू पायस सेवेने बेस्ट सेवे सांगायची तशी मस्त कॉलर्स ट्राय करता आसाची ता म्हळ्यार कमेंट सेक्शनान तूं येता आसा आमकां कॉल मेळटाना म्हणटा ता म्हळ्यार तितली कॉल आमी घेताना खंडित बिजी येता तुमगेले खातीर एक 5 ನಿಮಿಷ ವಾಪಸ್ आम्ही तावळी एक्सटेंड केलेला तशी अनेक अवकाश आसा लाईव्हान तुम्ही निमिता ಮುಂಜಾನೆ निंबियाची ना ಮುಂಜಾನೆ प्रोग्राम अखेरीक आम्ही प्रमाल नंबर तुमकां दिताची कसले पर्सनल तुमगेले कॉल्स आसल्यार तुम्ही मागीर कॉल कोरेता लाईव्हान तूं निमगुका ಮುಂಜಾನೆ तुमकां एक अवकाश आसा वर्लाल वळार प्रमाम केलो बट बिजी आसला कॉल कोडू जायना जाल्यार आत्ता एक तुमकां अवकाश आसा कॉल कोरेत तुम्ही अनेक एर्नाकुळम तुलान सरळ म्हळ्यार एक मागीर कॉलर्स नमस्कार नमस्कार मैं उल्लेयाची नमस्कार उल्लेयाची प्रश्न निमयाची ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲ್ಲೇತಾವ ಬಮ್ಮನ ಅನೆ ಮಿಗೆ ಬಮ್ಮನ ಅನೆ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಬಮ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಕಸ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಯ ನ್ಯೂರೇಜ್
त्या डिटेक्शन प्रॉब्लेम असतं त्यामुळे त्या एक प्रोसिजर सांगितलं असेल कसं नाव तांगेला मी बमना नाव नंदकुमार हा तुम्ही मल्याळ्यान सांगायची कसं क्वेश्चन ठीक आहे नाही तुम्ही मल्याळीन ज्याला तुमका मल्याळीन अनुकूल जात म्हणजे मल्याळीला निम्बी याची म्हणून तुम्ही करेक्ट कळता ना प्रश्न എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് നന്ദകുമാർ എന്നാണ് ചിച്ചിലയാണ് നാള് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഈ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് മാനസിക ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അതിന് മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂറോ പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ് ചിച്ചിലയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 22/4/59 അതല്ല വേണ്ട പറയാം അത് നിങ്ങൾ അവിടെ തുമ്മൽ ഗറാലാക്കി कसं देवस्थानाचं देवी देवळ अंबलमेडालागी जातो ते अंबलमेडा वचून सकाळ तुमगेल कुलदेवाल देवस्थान असताना तुम्ही तरी तई एक सेव करायची तांकां नराक संबंध पाविल दोष देखीता कळवा नर म्हळ्यार तांकां नराची प्रॉब्लेम आसा आनी प्राय जाल्ली ना प्राय दोशी आसा अर्थ जाल्ली वा नाही एज जावन एज इफेक्ट एजाचे वयोसहज दोष म्हण म्हणताची म्हणा एज अंतू त्या येवचेची प्रॉब्लेम तसा प्रॉब्लेम असं मग हय तांकां एक जीर्णांग संबंध पाविल दोष आसा तुम्ही ते अंबलमेडा वचून अंबलमेडाचे देवस्थान तुमगेल कुलदेवाल देवस्थान हाका एक सेव दियाची कळना वय मागीर तुमगेल जाग्याचे एक शिवाल क्षेत्र असतंय ಶಿವಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡವಳ ಮನಸ್ಸಲಾಯ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಶಿವಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ഒരു ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು മനസ്സിലായ रुद्राभिषेकम അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു तशीची आम्ही बरी शिवाल देवस्थान दिल्या पावस आमगेल कसं कृष्णाल देवस्थान की व्यंकटरमणाल देवस्थान असं तई एक सेव दियाची तुमगेल यजमानाक गुण जाऊन येता आयता थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद വിവാഹ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങനെ വർദ്ധിക്കേണ്ട ശേഷം കല്യാണത്തിനാണ് രസത്തില്ലേ വടിക്കൽ മാത്രം വടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രശ്നം आणि कसले डाउट्स असल्यार प्रोग्रामा नंतर प्रमामा कॉन्टॅक्ट करून निमगे दयकोर न्हू मस्त कॉल येतात धन्यवाद तुम कॉल केला लाका थँक्यू तशी सांगेत बरोबर तुमगेले एक नंबर एक सांगून सोडायची मेरे पक्काने लास्ट मिगेल नंबर 9400092345 9400092345 ओके हे प्रभा मला कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही प्रोग्राम देता तुमगेले कसले प्रश्न आसा म्हणजे तुम्ही कॉन्टॅक्ट कर येता कसले टाइम रिस्ट्रिक्शन्स ना लाईव्ह सांगून सोडायचे नाही टाइम रिस्ट्रिक्शन काय ना तुम्ही केदां नाही कर येता जाल्यार म्हाका टाइम दिव का तुम्ही कॉल केले कुठले सांगचे म्हण नाही त्यामुळे आम्ही कसले कामार आसताचे टाइम दियाचे 10-15 मिनिट्स और 1 hour 1.5 an hour टाइम दिव का बिजी असल्या कॉल काणी म्हणून दय करून कोप्पू नकाचे त्यामुळे कितली जण कोपून जोर केलेले नाही असं म्हाका दय करून तसे तप्पटो नका म्हगेलो नंबर 9400092345 ओके नोट करून घ्यायची आणि एक अभिलाष म्हणून कायंकुळम तुला कॉल आसा नमस्कार उलयाची हॅलो उलय ऐकता उलयाची हा आम्ही मुखार करचे काही रे आता आमच्या कुटुंब येतरी प्रतिष्ठा आसता ती ब्रह्मचारी म्हणता न्हय ब्रह्मरस आसता ताची प्रतिष्ठा आसता ती ते पुरा करचाक आमकां जायना तेची कुटुंबाचेरी मुखार सरचे काही रे सगळे येची लागून येना मुखार वचना ते खातीर एक पळोवंक आशिल्लें ते तुम्ही एक काम करायचे तुमगेल कुलदेव काही आमगो कुलदेव अंबलमेडू कुलदेव थंय वचून एक प्रार्थना करून थंय एक आंगवण दवरायची आमगेल कुटुंबाचे आमकां करच्याक कसले सकट कोणूय मेळ्ळे नाची मेळ्ळे येवची तशी आणि अनुकूल जेवची तशी तुम्ही तागेले मागणी करून घ्यायची कळवा मागीर अंबलमेडू कुलदेव मात्र थंय शिवाल क्षेत्र आसा कसं क्षेत्र आसा शिवक्षेत्र वचून एक प्रार्थना करून घ्यायची
तुमगेल सर्व दोष तो निवृत्ती करका तशीच कोच्ची देवळा वचून थंय तळ्यान तूं नाव न्हू देवाल सेव करायच बरो जय 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 येस धन्यवाद कोच्ची देवळान तूं नाव न्हू देवाल सेव करायच येस थँक्यू कॉल करायला का धन्यवाद थँक्यू तशी आता त्याचे परमाम तुम्ही मस्त जनाल कॉल येता मस्त सकाळ तुमकां प्रेशर घेवका जाता कशें आसता जनरल रेस्पॉन्स दिजावन म्हगेले लायफ आता आमगेले प्रोग्राम पळोवन तुमकां कशें आसता रेस्पॉन्स प्रोग्राम बरो आसता मस्त आसता ಕೆಲವು ಜನಾಂಗ ಕೆಲವು दुविधानी असता हांव नाही म्हणून सांगना तांकां तांगेली आमी कोणाकय कसले ते कर हें कर म्हणून कोणाकय प्रेशर करनाची तुमगेल फॅक्ट हें इफ यू वॉन्ट टू डू तूं करता जाल्यार करायचें जाल्यार हित ऑफ जीएस बीन तूं सुमार जनाल म्हाका हें आसा लायक रेस्पॉन्स आसा हित ऑफ जीएस गो म्हगेले छत्रपती म्हगेल फॅमिली तर्फेने हांव आभारी जावन आसा ओके अनेक पुणे तुला राजेश नायक म्हणून कॉलर आसा नमस्कार उलयाची ಹಲೋ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪೂನಾ कळ्ळें प्रश्न निमया तुमगेले ನಗೆಲ ದೂವ ಕಿರಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಈಗ ವೇಜ್ 23 ದಿನಕ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ तिके आमका वेजिटेरियन चल्लो का म्हणून सोदिता आसा ते वर्डीके जाताल बाय म्हणून ओके कसं जाव का म्हणून वेजिटेरियनच जालें वेजिटेरियन चल्लो राज चल्लो तुमगेले कसं फुल्ल नाव कसं तुमगेले राजेश नायक हो ते वेजिटेरियन म्हणून नाही अशी निंबूच हांव क्युरियोसिटी नाही नाही आम्ही प्युअर वेजिटेरियन आम्ही म्हळ्यार राजेश आमकां चल्ले पडयता तशी वेजिटेरियन जावं देवाले मागीर व्हेरी गुड नाही नाही तांतो प्रश्न रानी पळोवका ना वेजिटेरियन प्युअर वेजिटेरियन चल्ले आसची कांय वरी करूं नका तुमगेले दुवेक लायक कडेन मेळटाले चडती कोडेला सायड मेळटाले कोडेलान तूं ಸ್ವಲ್ಪ नॉन वेज चड खाताले आसची जाल्यार वेजिटेरियन खाताले आसची कांय वरी करूं लायक एक सोयरीक मेळटली ते म्हळ्यार हांगा तुमगेले जातक राशी पळयतना सप्तमाधिपती म्हळ्यार अर्थ पंचमार आसा तेतून तुमकां लायक शुद्धाचार आशिल्ले मेळटा कांय वरी करूं नकाचे ते दैव भक्त आशिल्ले मेळटले जाल्यार तुमगेले दूद ಸ್ವಲ್ಪ मांगळीक घी म्हणून मांगलिक नाही मांगलिक ना तिका मागिरी मला जातकात कोणी जातक पळोवन कोणी खंयचे दोषच म्हणून सांगला की ना तिका दोष तिका त्याचे काळा सर्प करी पुरा करा वट्टा असं म्हणून तिकलं ते नाही वड नाही तुम्ही कोड्याला साईड पळायची उडपी साईड कोड्याला साईड जाऊन येता करावळी साईड दाखवून तुमगेले दुवेक नंटस तिकेवची धन्यवाद थँक्यू आणि लास्ट एक कॉलराक आम्ही अवकाश दिता नंतर कार्यक्रम अंगाकाची समाप्त करताची इथं म्हळ्यार मस्त कॉलर्स येता आसता एक समयाचे एक निर्दिष्ट समय म्हूण आसता त्या समय अवकाशा भितर आमी कार्यक्रम संपूर्ण करपाक जाता एक लास्ट कॉलराक एक अवकाश आसा लाईव्हान तुमी कॉल करेत तशी मस्त जनरल रेस्पॉन्स आसता रेस्पॉन्स लायक न्हय निजावन हें केल्लें निमती कितलींय जनाक म्हाका कितलींय जन सांगताची आयची टॉपिक कसं म्हणून म्हाका 100 फोन येयलो आसा हांव म्हणल्यार टॉपिक स्पॉटार जेवचे ते गोपी भट आमकां कसं निमतागी तें सांगू येता नातल्यार पब्लीक कसं निमतागी तें सांगू येता आमी टॉपिक हेंची म्हणून कसं लयना हांव इतलें सांगचें पब्लिका लागीं आमगेले म्हळ्यार आमी सोडून दिवचे ना जे आमगेले देवाले आराधनगी आमगेले गुरुदेवाले गुरुले अनुग्रह पावची गी ते सगळें करका आमगेले देवस्थान वचूं का आमगेले देवस्थान पलगडचल देवस्थान न्ही आमके एक बाउंडिंग आसा आमगेले एरियाची देवस्थानां ते वचूं का आमी देवाक शरण जावं का देवाल शरण जाल्यार मात्र आमकां सकट बर जाता म्हणून हांव सांगचें लास्ट कॉलर मुंबईतल्यान माधव पै म्हणून सांगून उलयाची माम पै माम उलयाची हॅलो उलयाची ऐकता उलयाची डायरेक्ट प्रश्न नेमया तुमगेला मगेल नाव माधव पै मगेल नक्षत्र पूर्व भाद्र कुंभ राशी सांगा माम कामाविषयी म्हळ्यार खंयचे विशय नव काम सोदिता आसा की तुमी काम चेंजेस करता की ना पण म्हाका मध्ये कामाक खूप कष्ट आशिल्ले आणि मागीर चेंज मेळ्ळे मागीर आतां सम आसा पण म्हाका गोतू ना की म्हाका ग्रोथ कशी आसा कर्माधिपती आद कुजन षष्ठ क्षेत्र तुमकां कामाची बारी मस्त तोंदर देखेता तुमी मुंबई न वचूचे वय सिद्धिविनायका वचून एक प्रार्थना करून घेवची आनी ते 1 किलो स्वीट वांटायची कळवा स्वीट वांटायची तशीच गणेशपुरी वचून येयाची कळवा
आमगेले गुरु स्वामी थंय आसले तांगेले आशीर्वाद एक काण घेवचे भिक्षा शेवगी आशीर्वाद एक गुरुपाद पूजगी करून घेवचे सक्कड समजावन येता तुमकां निजावन काम करचे एक इंट्रस्ट नातिल वरस इटा म्हळें लास्ट 10 वर्स दाखून तुमकां मनान तुका सगळी एक भंयशी आसा कळवा तुम्ही कामा वच्चाक भार सरताचे जाल्यार इंट्रस्ट नातिल वरस ते देखून तुम्ही हें जावका जाल्यार एक गणेश पुरीक एक सिद्धिविनायक वचून एक स्वीट दिवन प्रार्थना करून येवचे तशें आमगेले आज सोम्याल एक आशीर्वाद काण घेवचे सकट बर जावन येता थँक्यू धन्यवाद कॉल केला तशीची आज एक 15 निमिष चढ़ तुमके एक अवकाश दिला सीधा प्रसार तुम्ही प्रश्न मुचाक प्रमाण मस्त विचारो मस्त जनाल क्वेश्चनाक आन्सर दिलेलो आसा केलो क्वेश्चनाक आन्सर जनरल जावन ते तांकां मात्र म्हणणे प्रत्येक कॉलरांक आतां कुजा दोशात जयता प्रत्येकाक एक अध्ययनाक एक नॉलेज मेळलेलो आसा ह्या कार्यक्रमांत तांणी अखेर एक संदेश दिलेलो आसा तांगेलो फोन नंबर दिलेलो आसा इन बिटवीन तुमी ते नंबर नोट करून घेवेता ह्या कार्यक्रमाक मंजेश्वर तुरार हांगा ते येवन आमगेर ओटू भागी जाल्ल्याक आमगेल्या छत्रपती शिवाजी प्रभा म्हाका यूथ ऑफ जीएसबी तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद दिताची तशीच ज्योतिष ज्योतिष दर्पणा वयर मस्त तुम्ही प्रीती तशी तुमगेलो सपोर्ट केन्नाय आशिल्ले आनी की अस मुखार सुने आसता म्हणाल म्हगेलो एक विश्वास पळयता रब्बा ज्योतिष दर्पणा तशी प्रत्येक कार्यक्रम यूथ ऑफ जीएसबीच्या तुम्ही प्रोत्साह तुमगेलो केन्नाय असो केन्नाय प्रीती सहकार असो हे कार्यक्रम पळयल्याक धन्यवाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार.